तळावलेच्या मातृछाया आश्रमात दहीहांडी आणि गोकुळाष्टम व्हडा उमेदीन मनयले। आश्रमातल्या भुरग्यांनी उमेदीन हे कार्यावळीत वांटो घेतलो। राजेंद्र देसाई ह्या कार्यावळीक मुखेल सोयरो म्हूण उपस्थित आशिल्लो। सुवाळ्याक उलयतना देसाईन श्रीकृष्णाचें चरित्र आनी गीतेचें म्हत्व भुरग्यांक पटोवन दिलें। पसायदानान कार्यावळ सोंपली। ताचे आदीं आश्रमांतल्या भुरग्यांनी दहीहांडी मनयली। आश्रमाचो अध्यक्ष सागर साकोड्डेकार, दिलीप देसाई, डॉक्टर आनंद नायक, डॉक्टर नूतन देव आनी हेर कार्यावळीक हजर आशिल्ले। ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365।